आयज उदकाक रडटा, लायटीक रडटा, जे फुडें आमची कितें परिस्थिती जातली तेचेर तुमी विचार करा. आमकां कितें सरकारान कळोवंक नासलें की हो प्लॅन आमी काडला म्हणून. आनी आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी हे 30 तारखेक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी हांव सरकारा कडेन मागता की हो जो प्लॅन स्थगीत केला तो तेंच्यांनी सारको स्क्रॅप करपाचो, म्हटल्यार रद्द करपाचो. आणि हांव प्रत्येका कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी आवाज उठयात आणि तुमचो जो आवाज आसा तो सरकारा कडेन पावयात. थँक्यू. थंयसर कांयच जायना, पूण तेच तुमी जस्ट इमॅजिन करात, वाळपय वचून पळयात तेणी कशें इन्स्टॉल, जे तुका बरें जाय पळय तेन्ना तूं थंय वाळपय व्हरतलो आनी पाड कितें येता ते फक्त आमच्या मांद्रान आनी पेडण्यान हाडून सोडटलो. तर हें जावंक दिवपाचें ना. सगळ्यांनी एक संघटीत रावपाचें. आनी हांव मागता हेतून खंयसरूच राजकारण करपाचें न्हू. हे सगळ्यांचो आमचो हेतू एकूच आसा. हे अभियान शें नाका फक्त स्क्रॅप जावो आनी सगळ्यांनी एक संघटीत रावन आमी हें काम करया. आनी हांव शॉर्ट सांगता की जे अभियान यूज केला पळय तो 2021चो प्लान अभियानसान आसा. आतां जुजैन हांगासर उलयल्लो आमी RPG 2021 खातीर सजेशन ऑब्जेक्शन दिल्लेले. खंयच आमचे कोणीच कन्सिडर करिनासतना तो प्लान आसा पळय तो आता सध्या चालू आसा. चालू म्हणजे अभियानसान दवरून जे कन्सिडर भितर कितें केलां पळय तेच करतात. आमी जे सजेशन ऑब्जेक्शन घातलेले ते खंयच कोणी कन्सिडर करिनात. त्याच भाशेन अभियान्स हो शब्द तेंच्यांनी आतां ह्या झोनिंग प्लानाक यूज केला. हेचो अर्थ आमचे आईचे मरण फाल्यां धुकलां तेंच्यांनी आनी कांयच करूंक ना तेंच्यांनी. फक्त लोकांक सध्याचे जे पेडणेकार उठल्यात हे शांत करपाचो ह्यो एकूच शब्द म्हणजे अभियान्स. ह्या शब्दाचेर लोक खंय तरी थंड जातले, लोकसभेचे इलेक्शन जातले आनी विथीन नो टायम परत तोच प्लान आमचे तकलेर छापतले. हे तेंचे षडयंत्र आसा. आयज एक म्हाका बरें दिसलें की प्रत्येक फावटी अशें दिसतालें की मांद्रे मतदारसंघांतसूनच हो खंय तरी बाबा अभियान स्टार्ट जाला. पूण आयज माननीय माजी आमदार कोडकर हेच्या नेतृत्वा खाली जे आयज असेंब्लीन लोक दिसले आनी सीएमान तांकां अश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे दिसता हे अभियान आसा पळय हे आख्खे पेडण्यान पेटले आनी हेचो आमकां 110% गॅरंटी आसा हो प्लान हो स्क्रॅपूच जातलो. तेजेक आनी ऑप्शन ना. कित्याक आतां ह्यो झोनिंग प्लॅन कित्याक लागून आमी चळवळ उठयल्या, कित्याक लागून आंदोलन स्टार्ट केलां, सगळे मेन पॉयंट्स आसा सांगले. भायले येतले आनी कितें येतले. हांव तुमच्या स्पेसिफीक केरी गांवचे सांगता. जेन्ना झोनिंग प्लॅन एंटायर पेडणे तालुको जो जाता तेन्ना प्रत्येक गांव डेव्हलपमेंटा खातीर ग्राउंड लेवलीचेर पंचायत बॉडी आनी लोकल म्हणजे कायद्यान कितें म्हणटा पंचायत बॉडी जाल्या उपरांत प्रत्येक वाड्यावयल्यान एक कमिटी फॉर्म करतात सेपरेटली आनी दोनूय बॉडी बसोन डिसायड करतात प्लॅन कसो आपले रचना कशी आपली गांवची करची म्हणून. आतां दुर्दैव्य आमचे केरी गांवचे की आमचो जे झोनिंग प्लॅनान डेव्हलपमेंटा खातीर करपाक जाय ते केरी गांवूच घेवंक ना. केरी गांव भायर दवरलो. कित्याक भायर दवरलो? कित्याक हांगासर व्हडले इन्व्हेस्टर अजून येवंक ना व्हडले दोंगर घेवपाक म्हणून हांगासर लक्ष दिवंक ना. थंय वायट दिसता की म्हाका दिसता आयज केरी गांव खंय तरी डेव्हलप जावंक जाय असलें आनी जावंक शकता जर ह्यो झोनिंग प्लॅन जर केरी गांवांत ह्यो डिस्कस केल्लो डिपार्टमेंटाच्या खंयच्या ऑफिसरान तांकां धाडून एक पयलींचो ओल्ड प्लॅन घेवन लेटस्ट न्यू तुमकां कितें जाय. हांव साद्या भाशेन सिंपल भाशेन सांगता तुमकां. कितें तरी तुमचे देवाचे पेड आसतले, देवस्थानची बारीक म्हणजे वार्षिक पुजा आसतली, खंय तरी रानान आनी कितें आसतलें. म्हाका खबर आहा की वयर दोंगराचेर एक देवळी आसा. कितें म्हणटा गोटन. हांव एकदां गेल्लो थंयसर. वर्साच्या वर्सा तुमी वयतात बरोबर? वयतात ना? थंयसर वयता. आयज ह्या झोनिंग प्लॅनाचेर तितकीत एरिया आमकां रिलिजियस प्लेस म्हणजे धार्मीक स्थळ ह्यो थंय माग करपाक जाय आसा तितकीत एरिया. फाल्यां केदो व्हडलो थंय तो भाडकार वाहून कोणूय आसूं तो अख्खो दोंगर विकचो ना, अख्खो पठार विकचो ना. कित्याक तो रिलिजियस प्लेस आसल्या कारणान थंयसर धार्मीक स्थळ आसल्या कारणान तो माग करपाचो 300 स्क्वेअर मिटर कितें जातो आनी तेच्या वयल्यान रोड टाकूंक मेळटलो आसल्यार तुमकां सकयल मेळत. सो थंयसर खंयचोच भाडकार
हो खंयचो कोण घेवपी तो थंयसर सहजासहज घेवंक वयचो नासले, कित्याक हे आयडेंटिफाय झोनींग प्लॅनार जातले आसले. आयज आमची कितलीशीच महिला जावं कोण खंय तरी काजीनी वयतात आनी कितें वयतात, पांय वाटो आहात पांय वाटो ना, काजी आयज उरोवंक ना, कांयच उरोवंक ना. ह्यो जर झोनींग प्लॅन आउट जायत आनी फायनल जायत आमची परिस्थिती खूब वायट आहा. आनी केरी गांवांत जे डेव्हलपमेंट आमी करूंक सोदतात ते कांयच घेवंक ना. खंय तरी एका जाग्याचेर आमचे फिशरमॅन भाव आहात, तांकां ती जेटी फिशरमॅन झोन म्हणून आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा जेटी कडेन. थंय जेन्ना तो झोन जाल्या उपरांत फिशरमॅन झोन कोणूच येवचो ना, खंयचे डिपार्टमेंट येवचे ना, कोणूय येवन त्रास करूंक येवचे ना. असे कितलेशेच वेगळे वेगळे विशय आहात जे आमकां आयज प्लॅनिंगेन हाडूंक शकताले आनी गांवचो डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलो. कितलेशेच पांय वाटे ना. म्हाका अजून खबर आहा पवन वाड्याचेर एक रस्तो तुजो आहा तो, ताका एनओसी मेळना, बरोबर? हां, रोड ना, एनओसी ना तुका, तूं दाखयतालो तो रोड मेळना, एनओसी दिना. तो जर आमी ते रोड दाखयलो ते झोनींग प्लॅनाचेर कोण काय करूं शकनालो, तो रस्तोच चाललो आयडेंटिफाय. कितलेशेच प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जातले आसले. म्हणून झोनींग प्लॅन आमकां केरी गांवांत व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलो. केरीयन डेव्हलपमेंटा खातीर खंय खंय ग्रावंड दाखोवंक मेळटलो वा आनी कितें दाखोवंक मेळटलें, इन्स्टिट्युशनल एरियाज दाखोवंक, म्हणजे शाळा आहा, स्कूल आहा, हे आयडेंटिफाय केल्या उपरांत आनी कसले फाल्यां सगळी शाळा बंद पडली जाल्यार फाल्यां शाळा बंद पडल्यार आनी कसलो सरकार आनी कोणाक दिवंक शकना थंयसर दुसरो धंदो करपाक. इन्स्टिट्युशनल शिक्षणूच हे गोष्टी गांवाच्या डेव्हलपमेंटा व्हेरी इम्पॉर्टंट नेसेसिटी. हे जावंक जाय आसले जे टीसीपी डिपार्टमेंटान करूंक ना केरी गांवा खातीर. कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी कन्वर्जन केल्या. मांद्र्यात विश्वास दवरचेच ना, मांद्र्यात तेंच्यांनी 22 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केले. सगळे दोंगर, गांवांतले कांय ना. पेडणे म्युन्सिपाल्टीन 44 लाख स्क्वेअर मिटर केल्या, सगळ्यात हायेस्ट. हरमला 6.5 लाख स्क्वेअर मिटर केल्या. फक्त दोंगर केल्या, लोकांचे कांयच घेवंक ना. म्हणून आमचो विरोध आहा. आमी इतलेच मागता डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी ह्यो स्क्रॅप करचो आनी ग्रावंड लेवलीचेर, म्हणजे पयलीं तुमकां जर झोनींग प्लॅन करचो आहा जाल्यार पयलीं तुमी गांववाल्यांक, पंचायतीक गांववाल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां जाय तसो प्लॅन रेडी करा आनी मागीर तुमी फुडें ड्राफ्ट प्लॅन तुमचो ऑब्जेक्शन सजेशनान आउट करा. ह्यो आमचो एकूच हेतू आहा. आतां ही चळवळ फुडें व्हरतना फुडें सगळे जेन्ना मांद्रेचे सगळे भायर उठले त्या दिसा सगळे मांद्रेच्यान लोक सगळे गांवागांवांतल्यान येयले. आयज पळयतात तुमी पेडणे मतदारसंघातले कितलेशेच लोक गेले सीएमाक मेळपाक. जाणटे सिनियर लिडर माजी आमदार परशुराम कोटकर, ताका चलोवंक जायना, तो बेडीर तो उठोन गेलो. आयज तो व्हिडिओ पळयतालो, लायव्ह पळयतालो. म्हाका खरें वायट दिसलें, इतकें दुख्ख दिसलें. एक सिनियर मोस्ट एक्स MLA इतलो म्हणजे प्रामाणीक MLA पेडणे मतदारसंघात तेन्ना इलेक्ट जावन येयलो तो आयज सीएमा कडेन पांयां वळून भीक मागता आमचे पेडणे वाचय म्हणून. मुद्दम पळयात ते रडला, दोळ्या दुकानान सीएमान ताका हात दिलो, डोंट वरी म्हणून सांगला. मुद्दम तो आयचो ह्यो व्हिडिओ पळयात, पांयां पडला पेडणे वाचय म्हणून. आनी आत्मदहन करपाची सुद्दां सगळ्यांनी ताका हें करून येयला, सीएमाक सांगून येयलें. म्हणजे ही आमी दिसता अरे आपलो प्लॉट खंय आहा, आपलें कांय जावंक ना. तुमी म्हणटाले केरियन अरे आमचें कांय जावंक ना. पूण तुमी जेन्ना केरियेच्यान भायर सरतले तेन्ना तुमकां भायर सरूंक मेळचें ना. कित्याक जितकें पॉप्युलेशन आमचें आहा तेच्या 3-4 पटींनी पॉप्युलेशन भायले येतले आनी ते रूल करतले. आमचे देवस्थान रूल करतले, सगळे हातीन घेतले गांव आनी सगळोच नाशाडी करतले गांव सगळ्यांचे. सो ताका लागून मागता तुमचे कडेन सगळे आमकां एकठांय येवंक जाय. तुमी म्हणटाले हे गांवागांवांनी मिटिंगे कित्याक? गांवागांवांनी मिटिंगे आमी सांगूंक सोदतात आमकां फुडलो स्टेप कितें करूंक जाय, कितें घेवंक जाय. आमचे सगळे उलोवपी आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक्सप्लेन केलात. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुमकां, हे जर स्क्रॅप जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक जाय. नाजाल्यार आमचे भुरगीं फुडली पिढी आदी त्रासान पडटली. आमच्या हातीन कांयच उरचें ना. फाल्यां सकाळी म्हाजेरूच आरोप जातलो, अरे तूं आमदार आसलो तेन्ना आनी तेन्ना कशें तुवें करूंक दिलें काय म्हणून हांव तुमच्या वांगडा भायर सरला. जेन्ना तुमी खुबशे लोक म्हाजे कडेन येयले तेन्ना आमी ठरयलें की भायर सरपाचें म्हणून. आमकां खुबसो दबाव आहा, प्रेशर आहा, पूण हांव भियेना. कित्याक आयज निवडून तुमी हाडल्यात म्हाका आनी म्हाजें कर्तव्य आहा फुडले पिडयेची भविश्य आहा तें सांबाळपाक. थोड्यांचो एक थिंकींग आहा आमदार आहा तो करतलो ना लोक आहा तेच्या वांगडा. पूण म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी भायर सरोंक जाय तेन्ना तो खंय तरी जातलो. अवेरनस म्हाका दिसता काही लोकांक खबरूच ना.
आयज आमी हांगर मिटींग जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गांवांनी आमी करतले. पूण म्हाका दिसता झोनींग प्लॅन आहा पळय ती खंय तरी मॉडर्न स्लेवरी म्हणटात ते टायप कितें तरी जातले. पयलीं ब्रिटिशांनी रूल केला, आतां ही न्यू पॉलिसी जाला. सेंट्रल हांगर आमच्या मिनिस्टरांक हें करता आनी खंय तरी फुडल्या थोड्या वर्सांनी खंय तरी हें जातलें की आमी गुलाम दिल्लीकार जे पयशाकार आहा पळय ते राज करतले गोंय आनी आमी अशेंच उरतले. आमचो फ्युचर फुडले कोण पिढी आहा ते काबार. जे दिल्लीकार तेंच्या कडेन पयसो आहा ते राज करतले. आमचे कडेन कितें आहा? हे म्हणटा डेव्हलपमेंट कसलें डेव्हलपमेंट? ह्याचे टीम प्लॉट करता, विलास करता, विकता. हॉटेल येता आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळटा, कोणाकूच मेळना. हॉटेलांक पगार मेळटा 12,000, 13,000, 14,000. एक गव्हर्मेंटान पगार सेट करूंक ना, काय सेट करूंक ना. फुडलें फ्युचर कितें? डेव्हलपमेंट हाडटा पेडण्यान जाल्यार इंडस्ट्री खोल्ली हाडटा. कसलो डेव्हलपमेंट आमकां सांगूंक जाय पयलीं. ग्रास लेवलाक कोणाक कांयच सांगूंक ना. वयरसान मारला, आमच्या माथ्यार हाडून झोन मारला. गव्हर्मेंट आपल्याक जाय तो करतलो, पेडण्याकार तुमी मारा अशेंच. पेडण्याकाराचो व्हॅल्यू कांयच उरोंक ना. आयज खंय तरी आमी जर उबे रावले, आमचो जो आहा पळय झोनींग प्लॅन आमकां नाका, कॅन्सल हो कॅन्सल. हे बी म्हाका दिसता खंय तरी फुडले लोकसभा इलेक्शन येता तेचो प्लॅन आसतलो. थोडे दीस लोकांक शांत करपाचे. आफ्टर इलेक्शन परते हाडटले, परतो गव्हर्मेंट हें करतलो कंटिन्यू. आमकां